म्हापसा अर्बनाक 25 कोटी मेरेन विड्रॉवलाची मर्यादा थारावपी आदेश बदलचो म्हूण रिझर्व्ह बँकेन हायकोर्टाकडेन मागला। आरबीआयन अर्ज घाला। बँकेक 25 कोटी रुपया मेरेन विड्रॉवलाची मेकळीक दिवपी अंतरीम थाकाय हायकोर्टान म्हापसा अर्बनाक दिल्ली। बँकेचे कांय ब्रांचींचे ऑडिट आरबीआय करपाचे आसा। अंतरीम आदेशाक लागून बँकेत पैसे काडपाच्या बदला 6 कोटी डिपॉझिट जाल्यात अशें आरबीआयन हायकोर्टाक सांगलां। म्हापसा अर्बनाचेर सध्या आरबीआयचे निर्बंध आसात। म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचेर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंध केशीन आरबीआयन सोमारा हायकोर्टान अर्ज घालो। फाटले सुनावणे वेळार हायकोर्टान म्हापसा अर्बनाक अंतरीम थाकाय दिल्ली। बँकेच्या सगळ्या ब्रांचींनी मेळून 25 कोटी रुपया मेरेन विड्रॉवलाची मेकळीक दिवपी अंतरीम आदेश हायकोर्टान दिल्लो। आदेशान बदल करचो म्हूण आरबीआयन हायकोर्टान अर्ज घाला। बँकेच्या कांय ब्रांचींचे ऑडिट जावपाचे आसा म्हूण आरबीआयन हायकोर्टाक सांगले। तशेंच ह्या अंतरीम आदेशाचो आरबीआयक नेमको भंय आशिल्लो तेच जाला। बँकेन पैसे काडपाच्या बदला सुमार 6 कोटी डिपॉझिट जाल्यात म्हूण आरबीआयन हायकोर्टाक सांगला। केस बुधवारा सुनावणेक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच परत एकदा शिक्षण माध्यमाचो प्रश्न उस्तूंक लागला। 8 तारखेर मंच पणजे फेरी धक्क्याकडेन 3 वरां धरणे धरतले। इंग्लीश माध्यम शाळांक चालू आशिल्लें अनुदान सरकाराक बंद करपाक जमना म्हूण मंच सरकाराच्या नांवान बोवाळ मारता। नोव्हेंबरांत मंचाचे शिष्टमंडळ माध्यम प्रश्न घेवन 40व्या आमदाराक मेळपाचे आसात। डायसेसन सोसायटीन कसल्याय प्रकारचो पुकारो करचो आनी ताजेर एक्शन कांय घेवचें न्ही अशी स्थिती ही आयिल्ली आसा। ताजो निशेध म्हणून ह्या हाजो सरकारच्या ह्या निष्क्रियतेचेर एक प्रतिक्रिया व्यक्त करपाक रिएक्शन म्हणून बेरेस्तार 8 तारखेक ह्या ऑक्टोबरान दनपारां 3 ते 6 ह्या दरम्यान 3 वरांचो लाक्षणीक धरणा असो कार्यक्रम जो आसा इनिशियली वो आखिल्लो आसा तो फेरीबोट धक्क्या कडेन जातलो पणजे। सगळे आमदार जे आसात तांच्या घरा कडेन व्यक्तिगत भेट घरा ऑफिसान न्हय आनी खंय न्हय घराच येतले अशें सांगून तांच्या मतदारसंघातले समितीचे मेंबर्स आणि केंद्रीय मेंबर थोडे तांच्या बरोबर असो एक मिश्र ग्रुप जो आसा तो तांच्या घरा कडेन वतलो। प्रिन्सिपल तत्वनिष्ठा सोडली जाल्यार दुसरे वटेन उतर दिले आनी गात मारलो। खंयचे पक्षाचें सरकार हातूंत कांय फरक पडना। आमकां लागता तो मुद्दो निश्ठेचो, धोरणाचो आनी गोंयच्या हिताचो। तर गोंयचें हित जे खंयचेंय सरकार भाजपाचें जावं दुसरे खंयच्याय पक्षाचें सांबाळूंक शकना अशें आमकां आज दिसता। म्हणून तेच आंदोलन तेच तीव्रतायेन तेच गोल दोळे मुखार दवरून आमकां फुडें व्हरपाचें आमचेर आयलां। खेळां युवा वेव्हार खात्यान म्हयन्याचो ब्रेक दिता म्हूण सांगून वर्स जालें कामार घेवंक नाशिल्ले 75 कामगार सध्या धरण्याक बसल्यात। सरकारान ह्या कामगारांक कामार घेतले ना जाल्यार खर आंदोलनाक बसतले। कामगार 8 तारखेक परत लाक्षणीक उपासाक बसतले। उपरांत 13 ऑक्टोबराक सचिवालया मुखार आंदोलन आसतलें। इतलेंय करून सरकारान कांयच केलें ना जाल्यार खंय ते आमरण उपासाक बसपाचे आसात। पयलीं ते 145 लोक आसले ते 145 लोकांक फक्त एका महिन्यासाठी एक्सेस आसा काम ना अशे पद्दतीचे सबब दिवन तांकां जे ब्रेक दिल्लो सर्विसीन सेवेन तांकां जो ब्रेक दिल्लो तो ब्रेक अजून खंडीत जाल्लो ना। त्यांची सेवा मात्र खंडीत जाली 1 वर्स। निदर्शनां करच्यासाठी प्रोटेस्ट करच्यासाठी हे आमचे कामगार हांगासर सगळे येयल्ले आसा। आमी आतां ठरिल्ले आसा 8 तारखेक हांगासर ह्याच ठिकाणी आज धरणे झाल्यानंतर 8 तारखेक येता त्या महिन्याच्या 8 तारखेक परवा आम्ही हांगासर 1 दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करतले। 13 ऑक्टोबराचेर पणजे विधानसभेसमोर जी आमची सेक्रेटरीएट जी आसा ह्या सेक्रेटरीएटच्या समोर परिवारी आम्ही थंय परत अशा पद्धतीची निदर्शनां करतली। तरी सुद्दां आमचें जर काम जर जावंक ना जाल्यार येता त्या 16 ऑक्टोबराक आमचो भाव बेविलिटो डिकोस्टा ह्या फावट विल बी रिसोर्टिंग टू द फास्ट अँड टू डेथ। घेऊया एक विराम।